एम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू हा आणि हांवें कमीट केला कॅम्पेनिंगाक की एम्प्लॉयमेंट हे आयदर गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट सेक्टर. मेजर माझो फोकस हा प्रायवेट सेक्टर आनी प्रायवेट सेक्टर म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी अर्दी कुटी उरल्या ती आमकां कंप्लीट करपाची आहा आनी ती जाता तिका मॅक्झिमम जितले फास्ट जाता तितले आमकां करपाचो प्रयत्न करूंक जाय आमी. पूण एकूच थरर स्टडी केल्याशिवाय हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना, कित्याक अजून पर्यंत प्रोजेक्ट खंय पावला, कितें खंयसर कितले मेरेन पावला, कोणाक अलॉट केल्यात कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर्स वॉट एवर, ते सगळे थरर स्टडी करची पडटली म्हाका. विदीन 8 days हांव तेचेर अभ्यास करून तेचेर कितें तो डिसिजन घेवन जाता ते मॅक्झिमम विदीन 2 years 2 वर्सांचो टार्गेट हांवें म्हाज्या स्वताक दिल्लो. अजून पर्यंत गव्हर्मेंट फॉर्म जावंक ना. पोर्टफोलिओ हेल्थाचो कोणाक वयतलो कितें वयतलो तोय खबर ना. जो मंत्री जातलो तेचे कडेन प्रायोरिटीचेर ते कंप्लीट करप आणि थंय जे रिक्रुटमेंट आहा, स्पेशली हांव रिक्रुटमेंटाचेर हेल्थ डिपार्टमेंटान कन्सर्न टू ए हॉस्पिटल जे रिक्रुटमेंट जाता ते मॅक्झिमम आमचे स्थानीक जे भुरगे आहात तांकां जॉब मेळपाचो प्रयत्न म्हाजो आसतलो. डिमांड करतलो की हे जे मांद्र्या खातीर जे डेव्हलपमेंट जाय ते आमकां गरजेचे आहात आणि स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट हांगा मेजर इशू आहा आनी दुसरो उदकाचो. हे 2 विशय मेजर इशू हांव जो CM जातलो तेचे कडेन डेफिनेटली हांव प्रयत्न करतलो की फुलफील करून घेवप.